झाडां आज मनीस कापीत आसा. मनीस आज ऑक्सिजना खातीर कितलो फडफडोन मेलो आनी आमकां झाडां ही फुकट ऑक्सिजन दिता. हो वावर आमी ह्या समाजा पासत, ह्या संवसाराच्या ह्या मनशा कुडा पासत करता. आनी ही आमची सांत जोकींच्या कपेलाची जायती सुवात आसा. म्हणटच आमी चिंतलें आमचो लोक, आमचो सगलो वाठारांत वावुरपी आज हो दीस दुसरो दीस आमी हांगासर हो वावर करता. आनी सगळीं आपकुशीन आपआपलीं हातयारां घेवन ही झाडां रोवंक आयल्या. जावं सायले, जावं भिंडी, जावं आमच्यो जांबडिनी. आयज आमी एके भाशेन शेपाय शेमायचो दीस मनयला आनी जे शेपाय शेमायन हें दायज आमकां राखून दवरलेलें तें आमी आयज परत उबें करून एके भाशेन ग्रीनरी कशी तातूंत घालून हे आमचे फुडले पिळगेक आमी आयच्या दिसाक ही झाडां रोयतात. हांव देव दामोदरा कडेन मागता की कोरोनाचें संकट आसा तें दूर जावचें. तशेंच ह्या वर्सा तुमकां खबर आसा सगळ्यांक प्रलय येयला, पूर येयला, सगळे कडेन वातावरण अशें जालां की भयभीत वातावरण आहा. जाल्यार देवा कडेन आमी प्रार्थना करता की पावसान देवाची आमची कृपा दृश्टी आसची. वर्षा पद्दती प्रमाणे तशेंच आमी वास्कोत नमस्कार करून दामबाबाक हांगा जमावले नाल्ल थेयल्लो आसा. गेले 22 वर्सां आमी हो नाल्ल दवरून हो आमचो अशी प्रक्रिया सुरू जाल्ली आहा. टोटल 122 वर्सां जाल्लेली आसा. ह्या वर्सा जितले जाता तितले आमी सांबाळून घेवन म्हणजे प्रोग्राम्स करतले. सगळ्या भाविकांक विनंती की अशेंच तुमी वास्को येवन श्रद्धास्थान तुमचे दामबाबाचे हें आसा थंय आशिर्वाद घेवचे. हे गाराणी सुद्दां घालपाचें कारण म्हटल्यार जवळ जवळ 99 सप्ताह आसलेलो तेन्नाच्यान हांगा दामोदराक आमी श्रीफळ दवरतात. अंदू वर्सा आमी थोडो बदल केल्लो आसा आनी तो म्हणजे आमी पयलीं जी 24 भजनी पथकां आसा तांचें रिकॉर्डिंग करतले आनी ते 2 दीस पर्यंत आमी दनपारां 12 सुरू करून दुसऱ्या दिसा 12 पर्यंत हे जे भजन आसा दीस रात म्हणटा तशें ते भजनां चालू उरतली. Today the Department of Computer Science has gone ahead to sign the MOU with Goa Technology Association, which is a collaboration of many IT companies based in Goa. This is for the first time that our college has gone ahead with this MOU, and it's going to bridge the gap between industry and academia. As a part of this MOU, we are committed to help this college in terms of internship to make sure that the students passing out from the BVOC or the BSc computer science, they are industry ready. We're making sure that we are trying to create employment and uplift this college. We are happy that Department of Computer Science has taken the lead to be the first college to have a MOU with GTA.